वास्को हो पोर्ट टाउन आसूं पूण हांगा रावपी सगळे लोक गिरेस्त ना। गोंय सरकारान 50 लाखाची जमीन खाजगी बिल्डराक दिल्या। खरें म्हणल्यार ह्या जमनीची पावणी जावपाक जाय आशिल्ली पूण ती जाली ना। खाजगी बिल्डरान ही जमीन प्लॉटांत रूपांतरीत केल्या। तशेंच दाबोळी विमानतळ बंद पडपाक पावला पूण गोंय सरकाराचें लक्ष ना अशी टिका फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्या। हांव लोकांक याद करूंक सोदतां की बाबा विकसीत भारत म्हणटा तें कितें परिस्थिती गोंयांत आहा आनी वास्कोकारांची कितें। वास्को म्हणटा फक्त गिरेस्त गांव न्हय, पोर्ट टाउन आसूं तो सगळे लोक गिरेस्त ना। हांगा लोकांक प्रायम मिनिस्टर आवास योजना म्हणटा ती स्कीम जी सुडान इम्प्लिमेंट करूंक जाय आसली। तांणी म्हणलें की आमचे कडेन जमीन ना, 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जुवारीक जी दिल्ली ती जी उरल्या ते जमनीन सगळ्यांचें काम जावपाचें। 50 लाख स्क्वेअर मिटर ते केपें एक्वायर करूंक सोदताले 2 लाख स्क्वेअर मिटर, ते पसून तांच्यान जावंक ना। हे दीस आर ऑल फॉर द रिकॉर्ड। हांव जें कितें उलयलां तें सगळें ऑन फॅक्ट्स एंड फिगर्स उलयलां। म्हाका रिपोर्ट्स आहा की बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन ते पसून हांगा बंद पडपाचें आहा बिकॉज ऑफ आर्म ट्विस्टिंग बाय द लोकल एनर्जी। ही न्यूज आयिल्ली आहा, ही पेपरार वाचले हांवें टायम्स ऑफ इंडिया, आनी म्हाका अशे संकेत आहा की हो इशू ब्लो आउट जावपाचो आहा। सो अशी जेन्ना हफ्तेबाजी जेन्ना चलता हे पोर्ट टाउन, जेन्ना हे पोर्ट टाउनाचो एअरपोर्ट बंद पडपाचो, जेन्ना लोकांक उदक ना, सड्याचेर टेल एंड म्हणटा थंय, ही हीट ऑफ द समर, हेट ऑफ द इलेक्शन आनी लोकांक उदकाक पातशें, ही जेन्ना परिस्थिती आहा गांवांत, तेन्ना म्हाका दिसता हें सगळें लोकांनी तकलेन दवरलें। आतां सरकारा कडेन जर इंडस्ट्री घालपाक जमीन चड आसा जाल्यार ती ताणें ऑक्शन करपाची इंडस्ट्रियल जमीन ती प्रायवेट बिल्डराक दिवन ताणें पार्सलायजेशन करून प्लॉट करून दिवप। हें कितें?